डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सेटल करूंक PSI देवयानी आंबेकरान आनी ताचे घोवान गोंयचो आदलो DIG विमल गुप्ताक लाच दिली म्हूण ही केस। एसीबीन आपूण आपलो घोव सस्पेंडेड कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकार आनी आदलो DIG विमल गुप्ता आड FRROSP वास्को जॉर्जाच्या कागाळीचेर FIR घाला, मात ते कागाळीतूच विसंगती आसा म्हूण देवयानीन हायकोर्टा मुखार ब्रेस्तार आर्ग्युमेंट घालो। कागाळीत म्हळ्यार DIGक डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सेटल करूंक लाच दिली, मात डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करताली DYSP सुनीता सावंत आनी देवयानीक क्लीन चीट आरोप जावचे म्हयनोभर पयलीं मेळ्ळ्या। आंबेकारा आड FIR रद्द करपाचे अर्जा आड एसीबीन आर्ग्युमेंट घालो तो असो। केशीचो तपास निकतोच सुरू जाला, प्रीमॅच्युअर स्टेजीर आसा। प्रकरणात नांवां येतात त्या दुबावितांचे बँक अकाउंट डिटेल्स आनी मोबायल कॉल डिटेल्स मागयल्यात। दोनूय बाजू आयकून घेतले उपरांत कोर्टान निरीक्षण नोंदयलें तें अशें, आरोप खरे आसात जाल्यार हें प्रकरण गंभीर, तपासात हस्तक्षेप करप वा FIR रद्द करप योग्य दिसना। कोर्टान अर्ज भायर मारपाचे शिनाल दिल्या उपरांत अर्जदार दुबावीत देवयानी आंबेकारान अर्ज फाटीं घेवंक विनवणी केली। अर्जदारान अर्ज फाटीं घेतलो म्हूण सांगून कोर्टान तो न्हयकारलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।